गोंय ही शांततायेची सुवात आसा म्हणटकर भायल्यांनी गोंयांत येवन धार्मीक फूट घालपाचो यत्न करचो न्हय म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष डिसूजा उलयल्यात. कोणे कितें खावप वा खावप ना हें भायल्या मनशान येवन सांगपाची गरज ना. गोंयांत खाणा जेवणा वयल्यान धार्मीक फूट घालप्यांचेर कारवाय जावपाक जाय. RDX खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. आता ही भाशेन तर डिसिजनान हे तर आमदार तर मुखार सरना आनी हेजेर तर एक डिविजन जाता कसले हेजेर हे जावपाक जायना गोंया म्हणटा ते पयलेच आमी सुरवातेक सांगलां गोंया म्हणटा ते एक शांती गोंया म्हणटा ती आहा. भायल्या गांवांनी देखून भायल्या देशांनी हांव म्हणटा ते लायक अदर स्टेट्स दुसरी स्टेटांनी लोकांक जायते प्रॉब्लेम जाता पूण गोंया प्रॉब्लेम जायना. आनी कसल्याय इश्यूवाचेर हे भाशेन तर कितें कोणूय भायले येवन लायक तुवें आतांच म्हणलां VHP हे येवन तर डिस्टर्ब करपाक कोत्ता जाल्यार हें सारकें न्हू. कित्याक जे गोंयांत भाव भयणां जियेता तांकां ते भाशेन जियेन दी. कोणाकूय आयज कसली वस्त कितें खावपाची आसा ती खावूं दी. जबरदस्ती करूं नाका जबरदस्ती करूं नाका. आनी म्हाका दिसता हेजेर गोवोरमेंटाचें पावल अशेंच आहा की हे हेजेर तर डिस्टर्ब जाता जाल्यार गोवोरमेंट म्हाका दिसना हे VHP जे आयज लिडर आयज जे म्हणटा उलयता जाल्यार तेजेर म्हाका दिसना गोवोरमेंट हे भाशेन करपाक मुखार वयतलो म्हणून. कितें आसा गोवोरमेंटाकूय खबर आहा कित्याक हिंदू क्रिस्तांव आमचे ह्या गोवोरमेंटान भाग हें घेयल्लो आहा इथे. सो हेजेर म्हाका दिसना हे भाशेन जातलें म्हणून. पूण हें जावपाक जायना गोंयांत. आनी आमी सुरवातेक जालें जाल्यार कितें आसता सगळें मुखार येवपाक कित्याक आहा ही पयली आमच्या धर्मान आमी करून येयल्ली आहा ती वस्त बंद जावपाक जायना. रिलीजन म्हणटा ते हितून डिविजन जावपाक जायना. आनी कोणाय येवन VHP आयज तर हे येवन तर बोवाट मारता जाल्यार हें चुकीचें. लेट अस लीव पिसफुली.